1 तारखेच्यान नुस्तेमारी सीझन सुरू जावपाचे फाटभुंयेर 2 दीस पयलींच वार्का पारंपारीक रांपोणकारांक लॉटरी लागली। बाणावलेचो दर्यो खवळिल्ल्यान तांणी वार्का दर्यांत होडी घाली आनी तांकां टनांनी सोलर प्रावन्स म्हळ्यारूच सुंगटां लागली। 1-2 न्ही जाल्यार वट्ट 10 टन सोलर प्रावन्स रांपोणकार खोशी। पाट सुजनाचो पयले पाट आजी गेले आय न्हू, फर्स्ट टायम आमगे गेले आय आज आनी सगळ्यांक थोडे थोडे जाल्यार सगळ्यांक मेळ्ळा 1 टन, हाफ टन, 1.5 टन म्हणना तुका। आनी सगळे बाणाल म्हणनाका कोलवा म्हणनाका सगळे वारका बोलाय पाच्यो कित्याक थिंग भायर वचपा मेळना, हिंग वारका पाण लागल म्हणटाय तेका लागून येतो हिंगा वारका येयलाय आनी आर्किंगारांगे पाताय ते हिंग वारक्या लावच्या मेळना तेच जाला। आतां तुमकां रोखडो सांग बाणाल बी रावपाक बरं लागलं, बरं स्टार्ट झालं। स्टार्ट बरं झालं म्हणजे सीझन। हो स्टार्टिंग सीझन आजी गेले आनी सगळ्यो आजी बरो मेळ्ळा, सगळ्यांक मेळ्ळा, कोण पोतोन येयला हाली येयला ना। आमी सदां वर्सां वर्स बाणाले वयताले आनी बाणाले वयर काडले, पूण हे पाट दर्या मातशें रफ आसा कारणान आमकां बारका येवपा पडले, मातशे त्रास मातशे पडले आमकां हें घेवपाक, म्हणून नुस्त्या सुमराचें मेळ्ळा आमकां वायट ना। किती लागला जातले 500 किलो मात आसतले सोलार। सोलार। सुरवात बरी झाली। सुरवात सद्या बरी आहा, फुडें पळोवपाचें। आमी आसा वार्का बिचार आनी गोंयकारां खातीर एक खोशयेची गजाल आसा, जे म्हणल्यार आयज जे काल 2 दिसां साकून वत पडिल्ले त्या कारणान आज नुस्तेकार भाव बोटींत तांणी आपल्यो पाती, ज्यो पाती लोकल फिशरमॅन आसा तांणी दर्या घाल्यो आनीक सगळे बाणावले, कोलवा जावं वार्का हे वार्का बिचार आयले, कारण बाणावले बी दर्या मातसो रफ आसा। आनी एक खोशयेची गजाल म्हणल्यार तांकां बंपर हे खेपेन सोलार प्रावन्स पडिल्ले आसात, जवळ जवळ 10 टन सोलार प्रावन्स तांकां मेळिल्ले आसात। सिजनाक एक बरो सुरवात जाल्ली आसा फिशरमॅना खातीर। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर।